तुमची वुमन अँड चायल्ड जाली, मागीर हेल्थाची जाली. हेल्थाची मिटींग कित्याक घेतली की सगळे हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडंट आनी मुख्य म्हणजे कित्याक की ओवरऑल आमकां प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा जर व्हरूंक जाय, सब हेल्थ सेंटर कशें आमी आनी मजबूत करूंक जाय आनी लोकांक दिसूंक जाय की बाबा सरकार जे काम करता ते प्रजेच्या दारार म्हणून आरोग्य सेवा आनी वेगळ्या तरेचे हेल्थ केअर फेसिलिटीज एक वेगळ्या तरेन आमकां स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा. म्हणून आमी आयज डिटेल मिटींग घेतल्या. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे आमी शब्द दिल्लो आमी थंय कार्डियक फेसिलिटी आमी उपलब्ध करतले, त्याच बरोबर थंय काही स्पेशलिटीज थंय उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मुख्य म्हणजे कितें आहा की हे हेल्थ डिपार्टमेंट जे आहा आयज गोवा मेडिकल कॉलेज आहा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फूल फ्लेज आमकां फूल फ्लेज फॉरवर्ड व्हरूंक जाय. त्याच बरोबर आमचे कडेन डायलिसीस सारख्यो फेसिलिटीज आहा. थ्रॉम्बोलायझिंग ऑफ अ पेशंट बियॉन्ड द गोल्डन पिरियड इज अ न्यू वे फॉरवर्ड. आमचे कडेन जे मायामीचे आमचे जे युनिव्हर्सिटी आहा तेंचे कडेन आमचे ऑलरेडी टायअप जाल्ले आसा. आमकां ते MOU सायन करपाचे उरलेले बिकॉज ऑफ कोवीड. ह्यो सगळ्या गोष्टी जे थ्रॉम्बोलायझिंग ऑफ पेशंट एट द पेरिफेरी आनी मागीर तांकां ट्रिटमेंट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या सगळ्या गोष्टी लोकांचें जीवन ज्या तरेन आमी स्टेमी प्रोग्रामच्या माध्यमांतल्यान जे हांवें चालू केल्ले आयज गोंय राज्यांत जायते हजारांनी लोकांचें जीवन आमी वाचोवपाचो आमी प्रयत्न केलो. रक्त तपासपाची सोयी ANMक घेवंक थंयचे ट्रेन करून नाल्यार फ्लॅबोटॉमी जे आमचे जे भुरगे जे शिकता तांकां ट्रेन करून ट्रेनिंग जे घेतलेले आसता भुरगे आमी कसले इक्विपमेंट आमी दवरूं शकता, ज्या माध्यमांतल्यान लोकांची साखर इतर काही गोष्टी थंय सब हेल्थ सेंटर आमी चॅक करूं शकता. म्हणजे लोकांक आनी पयस वचपाची गरज पडची ना. आयज डायबिटीज वाड जावंक लागल्या, जे कितें शॉर्टेजीस जे आसा त्यो सगळ्या गोष्टीचेर चर्चा जाल्ली आसा. जे शॉर्टकमिंग्स आसा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे, मागीर तुमचे कडेन पेडणेचे हॉस्पिटल आमकां मार्गार लावंक जाय, मागीर कुडचोरीचे हॉस्पिटल निलेश काब्रालान विनंती केली ती बेगीन ते मार्गार लावंक जाय. कांय गोष्टी अशी चर्चा जाल्ली आसा की तेंचे कडेन चर्चा करून ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाक. मुख्य म्हणजे कितें आहा की सरकार आनी देशाचे आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे आहा त्यांनी स्पश्ट केल्ले आसा की प्रत्येक मंत्री प्रत्येक सरकार लोकां खातीर काम करूंक जाय आनी प्रजेक एक वेगळे तरेचें वातावरण प्रजेक दिसूंक जाय की सरकार काम करता आनी तांकां एक वेगळे तरेची फेसिलिटी उपलब्ध जाता. म्हणून आयज जेन्ना आमी डिस्कशन करता तेन्ना डॉक्टरांचे कितें विशय आसा, फंक्शनल जे प्रॉब्लेम डॉक्टरांचे आसता ह्यो सगळे समजून घेवन आमी कशें आमचे हेल्थ केअर सिस्टम स्ट्रेंथन करूंक जाय म्हणून आयची मिटींग आसली. आमी कितें ठरयलां आमच्या डिपार्टमेंटान, वेदर इट इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वेदर इट इज टावन प्लॅनिंग, वेदर इट इज अर्बन डेव्हलपमेंट, आमी म्हयन्याक एकदां आमची मिटींग जातली. म्हणजे हे पांचूय खातें जे आहा योग्य तरेन एक दिशा दिवपाक हे सुरवातूच आमचे 5 वर्सांचो आमचो प्रवास आहा. एक शॉर्ट टर्म आमचें कितें प्लॅनिंग आहा, मिड लेवल प्लॅनिंग कितें आहा आनी लॉंग टर्म प्लॅनिंग कितें हेजेर आमकां चर्चा करून फुडें वचूं. डॉक्टरांनी कितें इश्यूज सांगले, कितें ना ते आमचे फंक्शनल इश्यूज आमचे मदीं रावन आमी सोडून डोअर स्टेप म्हणटा ना, हेल्थ सर्विसीस डोअर स्टेप अप टू म्हणजे सब हेल्थ सेंटर लेवल. सब हेल्थ सेंटर तशें दारादारान तशें न्हू. ना सब हेल्थ सेंटर पर्यंत ताका दिसूंक जाय न्ही आपल्या फेसिलिटी कितें गावता. खूब म्हाका कडेन हांव डॉक्टर्स इन्स्पेक्शन बी करतलो जायते. विकली डॉक्टर बी अवेलेबल आसता, विकली एकदा विकली एकदा आसता. पण कितें आहा डॉक्टरांची बी शॉर्टेज आमकां आसा. डॉक्टरांचे आतां बॉन्डाचे डॉक्टर आमी वापरपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. पण जे खंय आमी स्पेशलायझेशना खातीर रिलॅक्सेशन दिवंक जाय GPSCची ते विनंती मुख्यमंत्री कडेन करून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फूल हेल्थाचे हे करपाक प्रोविजन्स आहा काय प्रोविजन करची पडटली फायनान्शियल? हे पळय आयजच्या दिसा नव्या दिशेन जर फुडें वचूंक जाय, आरोग्य सेवा जर फुडें वचूंक जाय, चड आनी चड गोष्टी आमकां सरकारच्या माध्यमांतल्यान करपाची गरज आहा. त्याच बरोबर तुमकां आतांच सांगता कांय गोष्टी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचे मॉडेल जे निती आयोगान अप्रूव्ह केल्ले आसा. म्हणून हांव निती आयोगचे डॉक्टर पॉल कडेन वचून चर्चा करून तेंचे कडेन ऑलरेडी हांवें टायम मागलेलो आसा, तेंचे कडेन चर्चा करून तेंचे कितें विचार आहा. गोवा एक ल्हान राज्य आहा, ह्या ल्हान राज्यान आमी सरकार केंद्र सरकार आनी गोवा राज्य कशें आमी लोकांक बेनिफीट आमी दिवंक शकता, आरोग्य सेवा कशी सुदरू शकता हेजेर चर्चा करून आमचे कांय ऑफिसरांक व्हरून म्हणजे योग्य तरेची दिशा ॲज अप्रूव्ह बाय निती आयोग व्हरपाचो आमचो खंयच डिव्हिएशन न करता जे केंद्र सरकाराची पॉलिसी आहा ते गोंय राज्यान इम्प्लिमेंट करपाचो. त्यांचं PPP मॉडेल समजून घेतलं म्हणजे कितें करपाक आसा न्ही, व्हेरी क्लियर कट ब्लॅक एंड व्हायटान आसा ते कशें करपाचें आमी फुडें. पयर आमची पार्टी लेवलाची जेन्ना चर्चा जाली तेन्ना बी हांवें तांकां सांगलें की आमचे कडेन ही स्कोप आसा प्रायवेट मेडिकल कॉलेजाची, हेजेर बी चर्चा जाल्ली आसा. पण हे कशें कितें फुडें व्हरपाचें कितें आहा आयज लोकांक ट्रान्सपरंटली सगळें करपाक जाय आनी ह्यो सगळ्यो गोष्टी ट्रान्सपरंटली फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. प्रायवेट मेडिकल कॉलेज एट पार विथ GMC म्हणटा तुमी काय कशें कितें? हॉस्पिटल आमचेंच, हॉस्पिटल फक्त कॉलेज दीस इज जस्ट इन प्रिलिमिनरी स्टेज. ते दिल्ली वचून चर्चा करून मागीर पळया